नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परमामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्सांचेर. हडफड्या क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथराक थायलंडात घेतले ताब्यात. दोगांय भावांविशीं ऑफिशियल स्टेटमेंट बेगीनूच सांगता डीजीपी. मजगतीं 6व्या दुबाविताक 7 दिसांची पुलीस बंदखण. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत भाजपाचो प्रचार नेटान. विरोधी पक्षांमदीं फक्त सुरू आसता केस्तांव दी कोफुसांव. वेंचणुकेत कमळ फुलतले, हात येतलो काय नाल्ल फुट्टलो काय आपाची सान्न उडयतली झाडून कळटले 11 दिसां उपरांत. आरजीपीच्या मुखेल्यान रस्त्यावयल्या भाशेचो करचो न्ही उपयोग. आमचे फुडारी माणिकराव ठाकरे एक वरिश्ठ आनी बरो व्यक्ती. आमी भाटकारशाहीचेर दवरिनात विश्वास. काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकाराची मनोजाग जाप. डॉक्टर केतन भाटेकार आनी फोंडेच्या हेर कार्यकर्त्यांनी सोडलो मोगो पक्ष. एमजीपीच्या जाग्यार भाजपाक सीट दिल्ल्यान मोगो पक्ष सोडपाचो घेतला निर्णय. डॉक्टर केतन भाटेकाराची म्हायती. फाटल्या 11 म्हयन्यांत कोंकण रेल्वेत तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान वट्ट 17.83 कोटींचो दंड केलो वसूल. कोंकण रेल्वेचो उपप्रादेशीक वेवस्थापक बबन घाडगेची म्हायती. फातोर्डा वाठारांतल्यान अपहरण जाल्ले 17 वर्साचे सांत चली सांपडले कर्नाटकात. दुबाविताक पुलिशेन केली अटक. सांत चलयेक धाडले अपना घरात. आनी आतां खबरो विस्तारांत. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन ह्या क्लबांतल्या घडणुके उपरांत फुज्जो काडिल्ल्या सौरभ आनी गौरव लुथरा ह्या दोगांय भावांक थायलंडात ताब्यात घेतले. तशेंच ह्या दोगांचे पासपोर्ट निलंबीत केल्ल्याचे सुत्रां कडल्यान कळटा. लुथरा भावाविशीं बेगीनूच ऑफिशियल स्टेटमेंट दितले अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांचें म्हणणें. मजगतीं ह्या प्रकरणांतलो 6वो दुबावीत अजय गुप्ताक म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 7 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून वट्ट 25 जाणांक मरण आयिल्ले. ह्या घडणुके उपरांत क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथरा ह्या भावांनी फुकेट थायलंडाक फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. ह्या दोगांय भावांक थायलंडात ताब्यात घेतल्या म्हूण सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. तशेंच दोगांय भावांचे पासपोर्ट निलंबीत केल्ल्याचें कळटा. मजगतीं ह्या प्रकरणात बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाचो तिसरो पार्टनर दुबावीत अजय गुप्ता हाका गोंय पुलिशेन नवी दिल्लीत अटक केल्लो. दुबावीत अजय गुप्ता हाका गोंयांत हाडले उपरांत बिरेस्तारा म्हापशेच्या JMFC कोर्टान हजर केलो. ताका सध्या 7 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. We have objected the remand, but the Honorable Court has granted 7 days police custody. See, basically, my client is cooperating. That is all I can say right now. Let the investigation go on. We are fully cooperating with it. All right. Police had initially asked for 10 days PC, but the Honorable Court granted only 7 days. So, any terms and conditions nothing else. लुथरा भावाविशीं ऑफिशियल स्टेटमेंट बेगीनूच दितले अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगलें. लुथरा भावांक गोंयांत केन्ना हाडटले काय म्हूण पत्रकारांनी पुलीस महासंचालकाक प्रस्न विचारिल्लो. सर, किस बारे में मीटिंग होगी सर? ये तो मीटिंग में जाने के बाद पता चलेगा. सर, जो लुथरा ब्रदर्स को अरेस्ट किया उनको कब तक गोवा में लाएंगे? कब तक लाएंगे गोवा में? अभी ऑफिशियली बताया जाएगा आपको. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक फक्त 9 दीस उरल्यात, पूण अजून मेरेन गोंयांत वेंचणुकेचो बोवाळ सोडून हेर सगळीं नाटकां पळोवपाक मेळटा. ह्या वेंचणुके खातीर सगळे उमेदवार रिंगणात देंवले खरे, पूण आतां जैत कोणाचें आनी कितल्या मतांनी जातले हे येता ते 22 तारखेकूच कळटले. मजगतीं MGPच्या केतन भाटेकारान मोगोवपाचो शिव सोडून विमानात बसपाची खबर सध्या बरीच चर्चेत आसा. गोंयांत सध्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो ताण बरोच वाडला. ह्या फावटी तर विधानसभा वेंचणुके सारकेच वारे घोळटा. सत्तेत आशिल्ली भाजपा सदांच 2 पावलां फुडेंच आसा, पूण विरोधी पक्षां मदीं बरोच बोवाळ चल्ला. तांचे वेंचणुकेचेर कमी भर आनी हेर कोफुसांव मदीं चड वावर चल्ला अशेंय म्हणपाक अतिताय जावचें ना. काँग्रेस आनी RGPची तर माफी मागपा वयल्यानच दुखलादुखलीचें राजकारण चालू आसा. आता ह्या माफीचो परिणाम हांच्या वेंचणुकेत उबे आशिल्ल्या उमेदवारांचेर पडटलो काय असो आता प्रस्न उपरासता. गोंयांत फॅमिली राजकारणाचो मुद्दो विरोधी पक्ष फुडारी कितलीशींच वर्सां जालीं नदरेक हाडीत आसा, पूण हाजो उपाय मात अजून मेरेन कोणेच काडूंक ना. उलट आनीक वाडत आसा. हाजीच एक नवी देख आमकां मंत्री सुभाष शिरोडकाराची धूव गौरी शिरोडकार, श्रीपद नायकाचो चलो सिद्धेश नायकाची उमेदवारी पळोवपाक मेळटा.
जाल्यार कुट्टाळे मतदारसंघांतल्यान आमदार आंतोन वास आपल्या घरकान्नींक रिंगाणात देंवोवपाचें थारायिल्लें पळोवपाक मेळटा. कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठाबशी अशी गत सध्या काँग्रेस आनी आरजीपी मदीं एक वेगळेच उतरांचे फारपेट पळोवपाक मेळटा. आमदार विजय सरदेसाय आनी काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान केल्ल्या विधानाचेर आरजीपीच्या मनोजान खर तिडक उक्तायली. ताची जाप दितना मनोजान फाटीं फुडें पळयनासतना तांकां दोगांयकूय भाटकार म्हणून धारेर धरले आनी तांच्या बरोबर काँग्रेसीच्या माणिकराव ठाकरेचेरय बाण मारले. ह्या उपरांत काँग्रेस आनी आरजीपीचे एकामेकाक माफी मागपाचेर आडकून पडला. आता कोण कोणाची माफी मागतलो काय ना काय फकत हे एक लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाचो स्टंट आसा हे एक कुवाडे जावन रावला. गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक आता विरोधी पक्षा मदली एक पावल फुडें आसा ती आप पक्ष. तांच्यांनी एकला चलो रे करत प्रचाराचो नेटान नाल फोडलो. तांच्या ह्या पावलाक आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवालय प्रचाराक गोंयांत पावला. ह्या वेंचणुकेत आम आदमी पक्षान गोंयांत 50तली सगळ्यात चड 42 सिटां घालून ह्या वेंचणुकेत फुडें सरला खरी, पूण आतां कितले सिटां वेंचून येतली आनी कितली फाटीं उरतली हे वेळच सांगतलो. सरकार गटांतल्यान एमजीपी भाजपाची अलायन्साची काणी सध्या बरीच चर्चेत आसा, पूण आतां ह्यान फुडें एमजीपी चर्चेचो विशय आसतली. एमजीपीचो खाप्पो फुडारी डॉक्टर केतन भाटेकारान आपल्या कांय वांगड्या सयत एमजीपी सोडिल्ल्यान एमजीपीन फूट पडली. आता ही फूट 2027त येवपी विधानसभा वेंचणूक एमजीपी कशी भरून काडटली हे पळय सारखे आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक आता फकत 9 दीस उरल्यात. राज्यांत वेंचणुकेचे ल्हार आनी लोकांची मनां जिखपाचे कमी केस्तांवच चड पळोवपाक मेळटा. कोण सत्तेत आशिल्ली भाजपान तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान कमळ सोडून स्वतंत्रपणान लढो दितात, नाजाल्यार हात नाल आनी आपाची सान्न धरतात. आता तर मोगोवपाच्या केतनान मोगोवपाच्या शिवाक सोडून स्वतंत्रपणान विमानात बसपाचें थारायला. त्या वाटेन विरोधकांच्या युतीची वाट पळयत निमणे आरजीपीन स्वतंत्र वेंचणुकेत देंवतले. आरजीपीक लागून सध्या बाबाय ना आनी पुडवेय ना अशी गत जाल्ली पळोवपाक मेळटा. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचे अशें जाल्यार विधानसभा वेंचणुकेचे कशें? जिल्लो पंचायतीत कमळ फुलतले, हात येतलो, नाल्ल फुट्टलो काय आपाची सान्न सगळ्यांक झाडून उडयतली हें आतां 9 दिसां उपरांतच कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आरजीपीचो फुडारी मनोज परबान हेर पक्षांच्या फुडाऱ्या आड रस्त्यावयली भास वापरची न्हय. आमचो फुडारी माणिकराव ठाकरे हो एक वरिश्ठ आनी बरो फुडारी. तो केन्नाच वायट मार्गार ना. खरें म्हटल्यार ताणें आरजीपीक आनी ह्या युतीक दोनूय वाटेन सदांच मान दिल्लो आसा. भाटकारशाहीचेर आमी विश्वास दवरनात. मनोजान आपल्या मर्यादेच्या भितर रावचें अशें म्हणत काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकारान मनोज परबाक जाप दिली. गोंयांत आरजीपी आनी काँग्रेसीचे उतरांचे गैर चालूच आसा. तांच्या मदीं आरोप प्रत्यारोप जायत आसा. आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान काँग्रेसीचो मुखेली माणिकराव ठाकरेचेर टिका केल्ल्यान ताका आतां काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन जाप दिल्या. आरजीपीचो फुडारी मनोजान काँग्रेसीच्या पक्षाच्या फुडाऱ्या आड रस्त्यावयली भास वापरूंक फावनाशिल्ली. आमचो फुडारी माणिकराव ठाकरे हो एक वरिश्ठ आनी मानाचो व्यक्ती आसा. ताणें केन्नाच देणगी खातीर रडूंक ना, तशेंच सोऱ्याची बाटली धरून देवाची आरती गावंक ना. खरें म्हटल्यार ताणें आरजीपीक आनी ह्या युतीक दोनूय वाटांनी सदांच मान दाखयला. भाटकारशाहीचेर आमी विस्वास दवरनात. आमचो फुडारी दिवपाचेर विस्वास दवरतात. बहुजन समाजाक आमी रेस्पेद दितात अशें म्हणत काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकारान मनोज परबाक जाप दीत बरोच उजरावन काडलो. त्याच्या मुखार वयता आसतना तुवें आरजीपी ऑर्गनायझेशन जेन्ना केल्ले त्या तरणाट्यांक खूब तरणाट्यांक फटयल्ले आसा. खुबश्यो येवजण्यो तुवें तरणाट्यांक फटोवपा खातीर, एकठांय करपा खातीर, तांकां लुटपा खातीर, तेंच्या कुस्तार पयशे करपा खातीर खुबश्यो येवजण्यो तयार जाल्यो. त्यो येवजण्यो खंय आसा? त्यो तुज्यो येवजण्यो खंय आसा? ह्या प्रश्नांची उत्तरां गोंयकारांक दिवपाची गरज आसा. आमचे जॉब्स ऑनलायन पोर्टल तुम्ही सुरू केलो, लॉन्च केलो. आमचे जॉब भुरग्यांक फटोवपा खातीर आमचे जॉब. अरे वो सरकार आमी करतले, सरकार जातकूच आमी जॉब. हो जॉब सरकार घडच्या आदींच, आमदार जावच्या आदींच भुरग्यांक फटोवपाक तयार आनी भुरग्यांक फटयले. वो मुखार कितें करपाचो आसा? तुजी आमचे जॉब स्कीम तुवें ऑनलायन पोर्टल चालू केल्ले, तेचे स्किमीचे त्या पोर्टलाचे कितें केले? ते लॉन्चिंग केले, पण त्याच्या मुखार कांयच जालें ना. कित्याक जालें ना?
कित्याक ह्या पोर्टला वरवीं गोंयकारांक जॉब तरणाट्यांक मेळना उतर दी. त्याच्यानंतर आमचे धंदेकार फटोवपाची कितली तेणी एब्रिवेशनां सगळी उतरावळी मांडल्यो. आमचे जॉब, त्याच्यानंतर चालू केले आमचे धंदेकार. हे आमचे धंदेकार करून चल्ले थोड्यांक बाबड्यांक चडले, थोड्यांक रीण काडूंक लायले, थोड्यांनी ते धंदो फुडें चलना मदींच सुटलो आनी मदींच हो आमचे धंदेकार हो शेणलो. आमचो धंदेकार गायब. आयज आमचे धंदेकार खंय पावल्या उतर दी. गोंयकारांक आमचे धंदेकार हे मदींच कित्याक शेणले? हे आमचे धंदेकार बरे टॅग लायन दिल्ले, फॉर गोवन्स, बाय गोवन्स, विथ गोवन्स. खंयच्या गोंयकारा खातीर? खंयच्या गोंयकारांनी धंदो केलो आनी खंयच्या गोंयकारा बरोबर हो धंदो जालो? कितले धंदे सक्सेसफूल जाले? कितले गोंयकार तुज्या वरवीं धंदेकार जाले? हिशोब दी. हिशोब दिवचो पडटलो. आयज आमचे कडेन अशी उदाहरणां आसा, असे ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे चले आनी चलयो आसा ज्यो विचारल्या उपरांत धडाधड रडटात, दुखां काडटात. जेंच्यांनी रिणां काडल्या बँकीन ते रीणकार जाल्ले आसा. कित्याक त्या भुरग्यांक फटयले. त्या भुरग्यांनी अर्ध्या वाटेर धंदोच सोडलो. जे पाठबळ मेळपाक जाय आसले, जे गायडन्स मेळपाक जाय आसले, जे बॅकिंग मेळपाक जाय आसले ते खंयच मेळना. त्याच्या उलट ह्या आमचे धंदेकार ह्या स्किमी अंतर्गत, ह्या वळेरी अंतर्गत मदलो मनीस जालो. एजंट कोण जालो? एजंट जालो. नुस्तें सप्लाय करपाक लागलो, नुस्त्याचे कमिशन खावपाक लागले. आनी एक उपक्रम, स्टॉल नंबर 9. स्टॉल नंबर 9. या स्टॉल नंबर 9 टी शर्टां विकपाचो धंदो. हेचे कितें जालें? हे स्टॉल नंबर 9 आयज खंय आसा? हे स्टॉल नंबर 9 चलोवपी भुरगे, ही टी शर्टां, ते पयशे, ते फायदो खंय कितें आसा कोणाक कांय खबर ना. सो अशें कोणी चिंतचें न्हू की आपूण जें कितें केलां ते सगळे लोक विसरले, कोणाक कांय खबर ना. सगळ्यांक खबर आसा. सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. आमचे धंदेकार खंय आसा? ग्रीन गोवा. या ग्रीन गोवाची आनी एक गोष्ट सांगता. ग्रीन गोवा इनिशिएटिव्ह म्हणजे झाडां लावपाची. झाडां हाडप खंयची? गव्हर्मेंटाची. फॉरेस्टान मेळटा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान मेळटा. ती हाडप आनी कॅम्पेन करप. डोनेशनाक कॅम्पेन. इतली झाडां जाय तितले डोनेशन एकठांय करप, गव्हर्मेंटाची झाडां वाटप आनी ते पयशे खावप. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. डॉक्टर केतन भाटीकार, जिल्हा पंचायत वांगडी प्रिया च्यारी आणि पंच बाबू च्यारी ह्या तिघांनी मोगो पक्षाक सोडचिठ्ठी दिली. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेक मोगो पक्षाच्या सुवातेर भाजपाच्या उमेदवाराक रिंगणात देवयल्ल्यान मोगो पक्षांतल्यान कायदेशीर राजीनामो दिला. तशेंच विमान चिन्हाक घेवन जिल्हा पंचायतची वेंचणूक लढयतले अशी माहिती केतन भाटीकारान दिली. मोगोबाच्या जाग्यार भाजपाक तिकीट दिल्ल्यान डॉक्टर केतन भाटीकर तशेंच पंच बाबू च्यारी आणि जिल्हा पंचायत वांगडी प्रिया च्यारी हांच्यांनी मोगो पक्ष सोडिल्लो आसा. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेक मोगो पक्षाच्या सुवातेर भाजपाच्या उमेदवाराक रिंगणात देवयल्ल्यान मोगो पक्षांतल्यान कायदेशीर राजीनामो दिला अशी माहिती डॉक्टर केतन भाटीकर हांणी दिल्या. तशेंच विमान चिन्हाक घेवन जिल्हा पंचायतीची वेंचणूक लढयतले अशें डॉक्टर केतन भाटीकराचें म्हणणें आसा. कोकण रेल्वेंतल्यान तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर खर कारवाय केलेली आसा. जानेवारी ते नोव्हेंबर ह्या 11 म्हयन्यांत 7,483 खासा तपासणी मोहीम जाल्यो. हातूंत 2,90,786 तिकेट नासतना प्रवास करपी सापडले. ह्या प्रवाशां कडल्यान पट्ट 17.83 कोटीचो दंड वसूल केला अशी माहिती कोकण रेल्वेचे उपप्रादेशीक वेवस्थापक बबन घाडगे हांणी माहिती दिल्या. पळयात पुराय बातमी.
कोकण रेल्वेन तिकेट तपासणी मोहीम खर केल्या. तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांचेर खर कारवाय करपाचें धोरण आपणायला. कोकण रेल्वे मार्गाचेर तिकेट तपासणी मोहीम वाडयल्या. फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत 1070 खासा तिकेट तपासणी मोहीम जाल्यो. ह्या मोहिमेंत 42,965 अनधिकृत आणि अनियमीत प्रवाशां कडल्यान वट्ट 2.33 कोटी दंड वसूल केला. जानेवारी ते नोव्हेंबर ह्या 11 म्हयन्याच्या काळात 7,483 खासा तपासणी मोहीम जाल्यो. हातूंत 2,90,786 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशां कडल्यान वट्ट 17.83 कोटीचो दंड वसूल केला, अशी माहिती कोकण रेल्वेचे प्रादेशीक व्यवस्थापक बबन घाटगे हांणी दिल्या. रेल्वेत प्रवास करच्या पयलीं कायदेशीर तिकेट घेवन प्रवास करात, अशें आवाहन घाटगे हांणी केलें. In order to curb illegal and unauthorized travelers, Konkan Railway has continued its special ticket checking drives in the running trains or at the stations. In the November 2025 itself, more than 1,000, exact number to say it was 1,070 drives were conducted. These were special ticket checking drives. And these were conducted at the station, also on the running trains. And 42,965 illegal unauthorized travelers were detected during these drives. And an amount of rupees 2.33 crores was collected towards penalty and fine towards illegal unauthorized travel. If you say from January till November 25, totally 7,483 drives were conducted, wherein 2,90,786 illegal unauthorized passengers were detected. And till date, from January 1st, rupees 17.83 crores has been collected by Konkan Railway towards penalty and fine from these unauthorized travelers. Konkan Railway requests all the travelling passengers to buy proper valid journey ticket. If you are entering at the station, buy a proper platform ticket and then only you enter the station. And while performing journey, you should have a valid ticket with you for your safe travel and enjoyable travel. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मोळकर्णेकार. फातोर्डा वाठारांतल्यान अपहरण जाल्ले 17 वर्साचे सांचली कर्नाटकात सापडले. सांचलयेच्या अपहरण करपी दुबाविताक पुलिशेन अटक केलेली आसा. नरसप्पा नरसू अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. पुलिशेन दोगांयकूय रायचूर कर्नाटकांतल्यान ताब्यांत घेतले. सांचलयेक मिरशेच्या अपना घरांत धाडला. सांचलयेच्या अपहरणा विशीं तिच्या भयणीन फातोर्डा पुलिशेंत 5 डिसेंबराक कागाळ केल्ली. 5 डिसेंबराक फातोर्डा पुलीस स्टेशनात एक मायनर चलयेच्या भयणीन कंप्लेन दिली आनी तातूंत त्या कंप्लेनीक ताणें म्हणलें की आपल्या भयणीक कोणे तरी किडनॅप केली आसा आनी आपल्याक दुबाव आसा की नरसप्पा नरसू ह्या मनशान हाजें किडनॅपींग केलां आसलेलें. ताजे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी आपली टीम फॉर्म केली आनी सगळे चळवळीच्यान तपास चालू जालो. मेन म्हणजे तांणी बस स्टँड आनीक रेल्वे स्टेशन हांगा पळोवणी केली. त्याच बरोबर मोबायल जे आसात तांचे नंबर हे ट्रॅकिंगार गेले आनी तांकां रोखडेच तांकां अशी म्हायती मेळ्ळी की हीं दोगी जाणां कर्नाटकांतल्या रायचूर ह्या गांवांत आसात आनी ताजे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी आपली टीम थंय धाडली आनी तांकां दोगांयकूय ताब्यांत घेतली. काल राती फातोर्डा पुलिसाची टीम ह्या दोगांयकूय घेवन हांगा गोंयांत आयली आनी जो विक्टीम आसा ताका तांणी जे मायनर चली आसा ताका तांणी आपणा घराक सद्या केल्लें आसा आनी जो आरोपी आसा हाका अटक केली आसा. पुलिसांनी हें प्रकरण BNSच्या सेक्शन 137 आनी गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट कलम 8 हाजे अंडर हें रजिस्टर केल्लें आसा. हो सगळो तपास जो आसा तो फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक नाथन आल्मेदा हाज्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक सुखदा प्रभुदेसाय हें करतात. म्हणजे टी व्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव.
काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांच्या विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान माफी मागची असो दावो काँग्रेसीचो मुखेली गिरीश चोडणकरान केला. उपरांत ह्या प्रश्नाची जाप दीत गिरीशान सगळ्या गोंयकारांची माफी मागची अशें विधान आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान केलें. जाल्यार मनोज परबाक उलोवपाची शिस्त ना देखून ताणें भौशीक सभेत गिरीशाची माफी मागची अशें गोंय काँग्रेसीचे सरचिटणीस ॲडव्होकेट अर्चित नायक हांचें म्हणणें. जिल्लो पंचायतीच्या फाटभुंयेर आरजीपीन बसका घेतिल्ली. हे बसकेत परबान काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांचेर आक्षेपार्ह विधानां केल्ली. ह्या विधाना लागून बरोच बोवाळ जालो. परबान ठाकरे हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधानां केल्ल्यान काँग्रेसीचे मुखेली गिरीश चोडणकरान तिडक उक्तायली. अंतर्गत विरोध आसून लेगीत जिल्लो पंचायती वेंचणुके खातीर माणिकराव ठाकरेन भव्य युती करपाचो प्रामाणीक यत्न केल्लो. अशा फुडाऱ्या विशीं अपमानकारक विधानां करप चुकीची अशें गिरीश चोडणकरान स्पश्ट केलें. देखून मनोज परबान बेगोबेग माफी मागची असो दावो काँग्रेसीचे मुखेली गिरीश चोडणकरान केलो. उपरांत ह्या प्रश्नाची जाप दीत काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान सगळ्या गोंयकारांची माफी मागपाक जाय अशें विधान आरजेपीच्या मनोज परबान केलें. जाल्यार काँग्रेसीचे मुखेली गिरीश चोडणकराक तेंको दीत मनोज परबाक उलोवपाची शिस्त ना देखून ताणें भौशीक सभेत गिरीशाची माफी मागची अशी मागणी गोंय काँग्रेसीचे सरचिटणीस ॲडव्होकेट अर्चित नायकान केला. काल आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब आणि आमचे इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरे हांचेर जो स्टेटमेंट केलो सारको अपमानजनक आशिल्लो. तांची एज आनी तांची सिनियरिटी जर पळयली जाल्यार हो स्टेटमेंट सामको फालतू आशिल्लो. बाब माणिकराव ठाकरे एक रिस्पेक्टेड लिडर आनी फक्त महाराष्ट्रांकूच न्ही आख्खे देशांक. पयर तेलंगणाचे इलेक्शन जिखोवपाक तेंची खूब हातभार आशिल्लो आनी जवळ जवळ 6 टर्म ते महाराष्ट्रान आमदाराची भुमिका तेणें निभयल्यात आनी महाराष्ट्राचो एक बरो होम मिनिस्टर म्हणून ताणें काम केल्लें आसा. सो हे सगळे पळोवन मनोज परबाचे हे जो स्टेटमेंट हे तेजी मॅच्युरिटी परस ते फ्रस्ट्रेशन चड दिसता. माणिकराव ठाकरेन झेडपी इलेक्शनाक अलायन्स जावचें म्हणून आउट ऑफ वे वचोन सगळ्यां बरोबर घेवन एक अलायन्स करपाचे प्रयत्न केले. आमचे पार्टीचे सगळे कॅडर ताका विरोध आसतना सुद्दां आनी हे आसूनय मनोजान तेजेर सामके खालती पातळीचेर वचोन तेजेर ताका अपमान केल्लो आसा. आमी स्ट्रॉंगली हे कंडेम करतात आनी मनोज परबा कडेन मागता की ताबडतोब तूं हो स्टेटमेंट विथड्रॉ कर आनी माणिक ठाकरेची माफी माग. आतां एक गिरीश चोडणकराचो व्हिडिओ पळयलो की तो सांगता की हांवें माफी मागपाक जाय म्हणून कित्याक ठाकरे कितें म्हटलें म्हणून. हांव पयलीं सांगपाक सोदता गिरीश चोडणकराक की तेणी सगळ्या गोंयकारांची माफी मागपाक जाय कित्याक ज्या डिफेक्टराच्या अगेन्स्ट तेणी डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातला तेच डिफेक्टराक इजिदोर फर्नांडिसाक आयज त्याच्या अलायन्स पार्टनरान विजय सरदेसायन आपल्या वांगडा घेतलेलो आसा, आपल्या पार्टेन घेतलेलो आसा आनी आयज हो अलायन्स पार्टनर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड मेळोन आपल्या सिटाक लागून झगडटा आनी त्या सिटाक लागून इजिदोर फर्नांडीस हो डिफेक्टर जेचेर ह्या गिरीशान डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातला तो कॅम्पेन करता. सो ह्या गिरीश चोडणकराक पयली लज दिसपाक जाय की असली कृत्यां करप, लोकांक फटोवप, गोंयकारांक फटोवप, MLA व्हरून काँग्रेसचे बीजेपीक विकप हे काम जे 2017 जालें तेच 2022 परते कंटिन्यू जालें. हांकां तरी लज दिसना, हांकां हे तरी सुदरना आनी आमच्या कडल्यान माफी मागपाचें हें करता. हेंच्यांनी सगळ्या गोंयकारांची पयली माफी मागपाक जाय. स्पेशली ह्या गिरीश चोडणकरान जो डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलेल्या इजिदोराक घेवन आयज आपले एक सीट आसा अलायन्स पार्टनराचे ते जिखपाक लागून वावरता आनी काम करता. सो गिरीश चोडणकर प्लीज सगळ्या गोंयकारांची माफी माग. देव बरें करूं. आज जो आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परब ताणें जो स्टेटमेंट आमच्या गोंयच्या इन्चार्जाचेर GPCCच्या इन्चार्जाचे बाब माणिकराव ठाकरे तांचेर जो स्टेटमेंट केला तो आमी सामके ठामपणी कंडेम करता. हांव सांगपाक सोदता मनोज परबाक की मातशें तरी रिस्पेक्ट दवरा. ते तुमच्या वडिलांच्या बापायच्या एजीचे तेंचो मातसो तरी रिस्पेक्ट दवरा. कितेंय कितें उलोवपाचें कॅमेरा फुडें आयल्यार काय रीत नाशिल्ल्या भशेन उलोवपाचें
हे तुमकां शोभना आनी गोंयकार हे पळयतात. सो हो स्टेटमेंट आमी सामकोच कंडेम करता आनी मागता की बेगींतल्या बेगीन मनोज परबान जाहीर सभेन सगळ्यां उजीर माफी मागची आनी आपलो स्टेटमेंट परत फाटीं घेवचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पाजी फोंड वाठारात चोरांनी एका बंद बंगल्यात चोरी केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. चोरांनी बंगल्यात कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेत बंगल्यात रिगून भांगराच्यो वस्ती आनी रोख पयशांचेर हात साफ केलो. पुलीस ह्या घडणुकेचो तपास करतात. आयज सकाळ फुडें पाजीफोंड हांगा एक चोरयेचो प्रकार उघडकीस आयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ऑर्लांडो काब्राल हे दादल्याचें हें घर आनी ती दोग जाणां कपल, म्हणजे तांचे हे दोग जाण भोव बायलाचें घर आनी ती जाणटी जाल्ली कारणान ती ओल्ड एजीक रावताली. ऑर्लांडो आनी ताची बायल जेन्ना आज भितर सरली तेन्ना तांकां सगळें सामान अस्तव्यस्त पडिल्लें दिसलें. ताजे नंतर तांकां एक ग्रिल्साचो पार्ट तांणी आपल्या म्हणजे हॉलाक पडिल्लो दिसलो. ताजे नंतर तांणी पळयलें की किचनांतली ग्रिल्स जे आसा ते कट जाल्ले आसा, आरमारी फोडिल्ली आसात. तांचें भांगर जें आशिल्लें तातूंत भितर तें तांणी चोरांनी घेवन गेले आनीक कॅश एक 50,000 सुमार आशिल्ली. ही कॅशय चोर थंयच्यान पळोवन घेवन गेले. चोर जे आसात हे किचनांतली दारांतल्यान भितर येवपाक शकतात. एक्झॅक्टली चोरी केन्ना जाली हें कळपाक मार्ग ना, कारण ऑर्लांडो जो आसा हो लास्ट शेनवाराक आपल्या घराक आयिल्लो आनीक आज परत तो घराक विजीट दिवपाक आयलो. म्हणजे शेनवार राती ते कालची आयज सकाळीं फातोड ह्या दरम्यान केन्ना तरी ही चोरयेचो हो जी घटना आसा ती तांणी घडोवन हाडपाक शकतात. ऑर्लांडोच्या म्हणण्या प्रमाणे जवळ जवळ 9 लाखाचे भांगर चोरयेक गेल्ले आसा. तातूंत भितर एक डायमंड नेकलेस, चोकर, इयरिंग्स आनी बेस्ट नेकलेस अशें वेगवेगळे तरेचे ऑर्नामेंट आशिल्ले. पुलिसाचे म्हणण्या प्रमाणे हे भांगर एक 4-1 लाख अदमाशे 4-1 लाख आसपाक शकता. एक्झॅक्ट नंबर कितलो आसा तो कळना. पुलीस फातोड्डा पुलिसांनी ही केस चोरयेची केस रजिस्टर करून दवरिल्ली आसा, घेतिल्ली आसा. त्याच बरोबर फॉरेन्सीक आनी तांणी डॉग स्क्वॉडाची मदत हातूंत भितर घेतिल्ली आसा. पुलीस तपास सद्याक चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव वेलकम येता. पेडणे पुलीस आणि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो पंगडान पेठेवाडा कोरगांवां धाड घालून सुमार 1 कोटी रुपयांचो ड्रग्स जप्त केलो. जाल्यार थिवी वाठारांत गुन्यांव फाट्यान धाड घालून सुमार 2.64 लाखांचो गांजा जप्त केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. पेडणे पुलीस आनी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो पंगडान पेठेवाडा कोरगांवां धाड घालून सुमार 1 कोटी रुपयाचो ड्रग्स जप्त केलो. या प्रकरणात बंगळुरूच्या इना वोल्कोवा हिका अटक केली. तशेंच तिचे कडल्यान ड्रग्स तयार करपी साहित्य पुलिसांनी ताब्यात घेतला अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. जाल्यार गुन्यांव फाट्यान थिये धाड घालून सुमार 2.64 लाखाचो गांजो जप्त केलो. या प्रकरणात धुळे महाराष्ट्रातल्या सुनील कोळी या 23 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.